सरकारी नोकऱ्यांचो हट्ट धरून बसलेले खुबशे भुरगे उच्च शिक्षित असून बेकार बसल्यात. तांच्यांनी हो हट्ट सोडचो. स्किल इंडियाच्या माध्यमांतल्यान विंगड क्षेत्रात भरपूर नोकऱ्यांच्यो संधी आसात. ग्रामीण भागातल्या भुरग्यांक हातूंत चड लाव मेळचो म्हण सरकार यत्न करतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगले. पद्मिनी फाउंडेशन आणि स्किल इंडियाच्या जोड पावलान सांखळे रवींद्र भवनात स्किल इंडिया कार्यशाळा घडोवन हाडिल्ली. ह्या वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो. ग्रामीण आणि शारांतले सुमार 250 पदवीधर आणि उच्च शिक्षित भुरगे ह्या कार्यशाळेक हजर असले. राष्ट्रीय, राज्य आणि जागतीक पातळीचेर आसलेल्यो रोजगारांच्या संधींचेर तांचें मार्गदर्शन केलें. फकत सरकारी नोकरीचेर लक्ष न दवरता भुरग्यांनी स्वता वेवसायीक जावन दुसऱ्यांक नोकऱ्यांची संद दिवची. मुख्यमंत्र्यान उलो मारला की बरेचशे जाण ग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट, इंजिनियरींग, पोस्ट इंजिनियरींग सगळें कितें ते करतात, PhD करतात आनी घरात कडेन बसून आसात. म्हाका फुडें कितें ते करचें तेंच कळना. एक तर म्हाका गव्हर्मेंटाची नोकरी दी म्हणटात ते, पिवनाची सुद्दां दिल्यार जाता मागीर, बट गव्हर्मेंटाचीच दी. इंजिनियर जाल्लो भुरगोय सांगता हांवें क्लार्काक एप्लाय केला, म्हाज्या क्लार्काचें मात काम कर. तो इंजिनियर हें विसरूनच वयता. बट तेका इंजिनियरींग करण्या फाटी मागीर तेज्या पेरंट्सांनी पयशे स्पेंड केल्या आनी सरकारानूय पयशे स्पेंड केल्या. LLM जाल्लो भुरगो जेन्ना खंय तरी LDCच्या पोस्टाक एप्लाय करता तेन्ना दुख्ख जाता, तेन्ना वायट दिसता. त्या खातीर म्हणजे आपूण ज्या प्रोफेशनान गेला एक तर ते प्रोफेशनान आपूण खूब फुडें वयचो आनी त्या प्रोफेशनान फुडें वचपा खातीर खुबश्यो संदी आसा. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द प्रोफेशनल्स, बट 10वी 12वी जावन सुद्दां म्हणजे ITI आसतले, प्लंबिंग आसतले, अश्यो कितल्योश्योच बट ज्यो कितल्योश्योच ऑपॉर्च्युनिटीज आसा त्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आज आमकां गोंया भायल्यान येयल्ले, भायरसून आयिल्ले भुरगे घेता आसतना हांगा दिसता. म्हणून हो अट्टास आसा, म्हणून हो प्रयत्न आसा. टुरिजम लायनीत फुडल्या 5 वर्साच्या भितर 2 लाख ऑपॉर्च्युनिटीज गोंयांत आसा. 2 लाख ऑपॉर्च्युनिटीज. आनी त्यो ऑपॉर्च्युनिटीज जर आमी ग्रॅब करतले आसत जाल्यार म्हाका दिसता एक स्टेप फुडें आमी मारची पडटली, एक स्टेप फुडें आमी वयचें पडटलें. जर आमी म्हटलें की म्हाका नोकरी जाय हांगाच जायी, ती म्हाज्या गांवानूच जायी, जाल्यार ती मेळची ना. आनी म्हणून तर आनी ती म्हाका गव्हर्मेंटूच जायी. गव्हर्मेंट नोकऱ्यो कितल्या जाणांक दिवपाक शकतले? ॲट प्रेझेंट देर इज 60,000 एम्प्लॉईज आसा मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम, आनी एक 10,000. मग गोंयांतले काल हांव पळयतालें की अनएम्प्लॉयमेंटांतलो एक प्रश्न आशिल्लो. ते गव्हर्मेंटान म्हणजे प्रायव्हेट नोकरी करता तांच्यांनी रजिस्टर केल्या 1,20,000 अनएम्प्लॉयमेंट म्हणून दाखयता. बट तें जावचें ना. म्हणजे म्हाका दिसता ताका लागून गोंयांत असलेली प्रत्येक ऑपॉर्च्युनिटी आनी देशांत असलेली ऑपॉर्च्युनिटी घेवपा खातीर त्यो आमी कश्यो ग्रॅब करपाक शकता. ताका लागून स्किल इंडिया बी अ प्रोफेशनल ह्या कार्यक्रमाचे हांगासर आमी मुद्दामून आयोजन केलां. देशांत असलेल्यो कॉम्पिटिटीव्ह एग्जाम हांव IAS आनी IPS सोडून जितक्यो कॉम्पिटिटीव्ह एग्जाम्स आसा ह्या सगळ्या कॉम्पिटिटीव्ह एग्जामीक बसपाचें मार्गदर्शन आमी IMS बरोबर डायरेक्टरेट ऑफ हायर एड्युकेशन हांचो टायअप आसा. पण हांवें जर भुरग्यांक विचारलें, 100 भुरग्यांक विचारलें जाल्यार दोगूच जाण खंय तरी हय कोण तरी ते आमच्या सांखळे कॉलेजींतल्यान कितें तरी करता. ऑनलायन सगळेच बाकीच्या विशयाचेर आसता. बट DHEच्या सायटीचेर वचत जाल्यार IMS लर्निंग इन्स्टिट्यूटच्या बद्दल डिटेल्स आसात. आमी बाकीच्यो सगळ्यो गजाली ऑनलायन पळयता, ही कित्याक पळयना? तर गव्हर्मेंटात येदी व्हडली फॅसिलिटीज एवेलेबल करून दवरल्या आनी तिजो फायदो जर आमी भुरगे घेयना आसत जाल्यार आमचो कितें उपयोग? म्हणून IMS लर्निंग रिसोर्स प्रायवेट लिमिटेड हांच्या वतीन पुराय गोंयांत सगळ्या पद्दतीच्या 6 गव्हर्मेंट कॉलेजींनी त्यांची सेंटर्स आसा. गोंयांतल्या सगळ्या भुरग्यांक कॉम्पिटिटीव्ह एग्जाम्स हाजेर मार्गदर्शन करपा खातीर ते खास करून आज मुद्दामून तांकां हांगा आपयल्ले. कारण आमच्या मदीं आयिल्ले भुरगे हे 100% भुरगे ग्रॅज्युएट आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट भुरगे आसात आनी 100% भुरगे बेकार आसात. तेय बी सांगता कारण नोकरेक लागलेलो कोणूच येवंक ना. तो नोकरेक लागलेलो वेगळे कितें तरी सोदता आनी कारण तो गव्हर्मेंट नोकरेक लागलो काय तो आनीक बिझनेस कसलो तरी करपाचो सोदता. पण हांवें मुद्दामून आज सोदून काडून सगळ्या ग्रॅज्युएट आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट भुरग्यांक इतक्याच खातीर आपयल्ले की तांकां ह्यो ऑपॉर्च्युनिटीज कळच्यो. त्याच्या मदीं नवीन संदीस कितें एवेलेबल आसा. जेन्ना आमी म्हणटा की टुरिजम सेक्टरांत जर 2 लाख जॉब एवेलेबल आसा जाल्यार ते खंयचे, आपूण कशें घेवपाक शकता? गोवा 365 खातीर सांखळेच्यान महेश गोवेकार.